सगळी आम्ही उभी राहून मिसाची सुरवात एक गायन गावूया. मिसाची बॅट सुरू जाता. A19 पान 9, A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता. आम्ही सगळी तयार जाऊया. आमचो यादी भितर सरता. आम्ही सगळी होकार दिवया. आमचो यादी भितर सरता. आम्ही सगळी होकार दिवया. Calvary Sotono, amicato Matogioia, sorgigemo Tomatoro, amicemo dai disauia, sorgigemo Tomatoro, amicemo dai disauia. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मंदिरांत आसतना आमी बागयोन मिंगेलीचे परबेक लागशिल्ली तयारी करता. आज नोवेनांचो पयलो दीस. खेरीत भाशेन मागुया ह्या जाग्यार एकठांय जातले आमी बागयोन मिंगेलीच्या देण्या खातीर देवाक अर्घ दिवं आनी इतली लांब दीक आमच्या आस्काऱ्याची परब आमी मनयता. 480 वर्सां पुरान आमचो तो राखणदार आमकां बापाशी वचूंक वाट मागुया. ताचो आसरो आमकां भोव करून वायटाचेर झुजूंक आमी जैतिवंत जावंक आनी स्वर्गराज्यांत पावूंक. आज आमच्या घरांनी सायबीणमांची बॅट पेपरी आसा. मागुया तांचे वसत. ओयतियान शेरियन पाद्रीबाट दियोग फेर्नांडीस, दुर्गावाडो बेंजामिन फेर्नांडीस, व्हडलेंबाट 3 अलेक्सांडर डी सिल्वा, जिलाले मोरोड प्रेसिला मार्टिन्स आनी नागाडी पीटर फाल्कांव. आज आमी मागता आग्नेल गोमिस हे आमचे भावाचे आत्म्या बसत. सर्गींच्या बापान ताका आपली शांतींत आपले विसवान घेवं. तशेंच मागुया आपापलो वाडदीस समारंभ दिल्या बसत एन्सेल मेरगुल्यांव, वेनिया विएगस, शिर्विना फेर्नांडीस, नायला फेर्नांडीस. मागुया तशेंच आमचे पिडेवंत भाव भयणां बसत आपापले घरांनी आसलेल्या बसत हॉस्पिटलांनी कुश्टवतल्या बसत तांकांय देवाची पेखवणी मेळूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक तयार जावं. आमी पातकी म्हूण वळखून देवाचे बोगसणे मागून तयार जावया. काळजांत तांदूक दवरतल्यांक बोगसणे दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा सगळ्या लोकांच्या रुसणार आनी तारका कोरियाच्या देशांत एक आपणायलेली पोरजात तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली.
आणि आंद्रे आणि पावलू आणि ताचे सांगाती या रॉक शास्त्रांच्या मोहिमेंत साक्षीदारपणान वाड वयली. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञेच्या मार्गार मरोपर्यंत विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून खोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी प्रगटावन जाल्यार मेल्यात ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण तुमी भितरली थोडी जाणां कशी म्हणटात? मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची प्रगटणी निर्फळ आनी तुमचो भावाटूय निर्फळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. पूण मेल्या ती पुनर्जिवंत जायना जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवंत करूंक ना. मेल्यान ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. तुमी आजून तुमचे पातक्यांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ताचे एकवटान मेल्यांत ताचो इबाड जालो. फकत हे जिविताक क्रिस्ताचेर बरवासो आमी दवरता जाल्यार सगले मनशावन आमची घट अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मनाची न्हीद न्हिदल्यात ताचे प्रार्थन फळ कशी बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजे कालीस दादोशी जातल्या. पोतून म्हणयात. तुजे मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजे कालीस दादोशी जातल्या. सर्वेस्परा बरे काळजाची मागणी आयक. म्हजे प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हजे ओंठाचेर फोट ना, लोबाडी ना. जाबाब. तुमचे मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजे कालीस दादोशी जातल्या. हो पळय हांव आसा. तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय. देवा, म्हाका कान दी. म्हजे उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोनाक येवंक येतल्यांक तूं निवारताय. तो तुजो व्हड मोग आतां सभे माजार दाखय. जाबाब. तुजे मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजे कालीस दादोशी जातल्या. तुजे दोळ्यांतले बावले वरवीं तूं म्हाका राख. तुजे पाकोट्यांची साळवेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजे मुखामळ भोगूंक पावतल्या आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातल्या. जाबाब. तुजे मुखामळ भोगूंक सर्वेस्परा म्हजे कालीस दादोशी जातल्या. उद्गार. सर्वेस्परा 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 सर्वेस्पराक जय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीचे दोनया सर्गीचे गूट सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक जय.
सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान पुरगोटीत जेजू एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जाचे वेले ताणें देवचार काडलेले आनी जांकां पिड्या रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देवचार भायर सरलेले. मागदालेना म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारभाऱ्याक कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी कोत्ताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आसतना आमी आमच्या इगोर्जेन बागयोन मिगेल आमच्या आस्काराचे पोरबेक तयारी करता. ही 9 दिसांची तयारी. काल आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालो आनी ह्या 9 दिसांचे तयारेन आमी नियाळटल्या परिस्थितीची वाट. आमी जाणव ह्या म्हयन्याच्या शेवटाक म्हणजे बागयोन मिगेलीचे पोरबे दिसाक तावन रोमा शारांत पाप साहेबा बरोबर बिश साहेब गिरेस्ती लोक जायतीं जाणां एकठांय जातलीं. हो परिशद सिनड हाचो दुसरो भाग सुरू करूं आनी तो मागीर ऑक्टोबराच्या शेवटाक सोंपतलो. आनी परिशदेची वाट सांगाताक एकचारान सहभागिलीपणान जेजूचे मिसांव हे संवसारांत फुडें व्हरूंक थंय एकठांय जाल्ल्या पाप साहेबा बरोबर बीश साहेबांचे आनी ह्या लोकांचे मत जातलें. आमी सगळीं बरोबर पवित्र सभेची वाट चलू. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां हाचीच खबर करता. जेजू देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान पुरगोटीत एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. आपल्या शिसां बरोबर आनी कांय वस्तुऱ्यां बरोबर तो चल्लो. बागाक घेवन आपल्या शिसांक, बागाक घेवन कांय वस्तुऱ्यांक जेजू स्वर्गराज्याची बरी खबर पुरगुट्टालो. हेंच काम, हेंच जेजूचें मिसांव आज पवित्र सभा 2000 वर्सां जालीं करीत आसा. पूण हें काम करता आसतना एक नवी दिशा, एक न्यू विजन, एक नवो उजवाड घेवन फुडें वता. आनी हेका लागून ह्यो जमाती हो परिशद हो सिनड्स आमकां आदार दितात. एक नवी नदर घालूंक आमचे वाटेचेर ओडकून घेवंक आमचे मिसांव, पवित्र सभेचे मिसांव. आनी पवित्र सभाच एक जेजूचें मिसांव. स्वर्गराज्याची बरी खबर पुरगोटून कोणाक? सगल्यांक. पयले सुद्दां आमकांच. आमचोच भावार्थ अदीक खोलावंक, आमच्याच भावार्थाची दिशा अदीक सरळ जावंक. त्याच बरोबर दुसरो सांगाताक आमचो लोक आसा, दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा, तरेतरेचे आडकोडीक सांपडलेलो लोक आसा. सगल्यांक सांगाताक घेवन पवित्र सभा फुडें वता. आनी हे सोबीत जेजूचें मिसांव आमी नियाळटना आमकां बागयोन मिगेल आदार दिता. तो राखणदार
आमचो एक एकल्याचो राखणदार पवित्र सभेचो राखणदार बाग्यून मिंगेल आमचो आस्कारी फाटलीं इतलीं सगळीं वर्सां तो आमचो सगळ्यांचो सांबाळ करता भोव करून देंवचाराचेर ताळण्याचेर देंवचाराचेर आमी झुजूंक आमकां तेंको दिता आयजसान हे देव मंदिरांत येवन परिशदेची वाट आमी चलतल्या आनी परिशदेक वाटेंतल्यान कशे भाशेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाय ताचेरूय नियाळ करतलो मागुया पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां सगल्यांक हांगा देवाचें उतर परगूट करूंक येतल्यांक पाद्रींक देवाची जाणवाय आनी आमकां परिशदेची वाट शिकोवंक आनी दाखोवंक तांकांय देवाची कृपा आनी आमी जी बरमुशान आनी कुशालकायेन ह्या नोवेनांत वांटून घेतली आमकांय पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आमी सगळीं पवित्र सभेचें मिसांव पवित्र सभेचें कार्य फुडें व्हरूंक तरीच कृपा हे मिसान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बिठोवनी वेळार आमी गायन गावया सी 17 गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो पान 35 सी 17 पेज 35. गोवा कोडयो बारीक ओडक्यो उंड्या जाता जिवा पोसू Jesu bedon jivit moje misal bedon tadabulsha Jiva uno poson kore Ulshan sodu jivit sodu Ushe baba Jesus ove Tuga jivi moje Unshan zoru jivi zoru Ushe baba Jesus ove Tuga jivi moje. भयणी भावांनो आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खरे मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सोरपदवेदारा देवा तुजे पोरजेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगळे संवसाराचे सोडवणी पासत आमीच तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी तुज्या भक्तांचे विनोदीन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो आंद्रे किम पावलो आनी ताचे सांगाती रॉक शास्त्रांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली हे परी तुका गोंय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन तूं परजोळयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका जय
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची दुनिया. तेसपरी जेवण जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. Jesu melo, Jesu जीवन zolo, Jesu nowiany tolo. बापा जेजूच्या बंधनांचो आनी पुरोजीवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन एमिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल, भाग्योन आंद्रे किम आनी ताची सांगाती आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाची सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंजन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. Amen. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, Bapak सर्गीचो, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय
कित्याक रजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोर्ताचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती ताचे जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शिवताना गायन गावया. जेजू म्हज्या देवा. D17 पान 56 D17 पेज 56. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्या तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेच म्हजें आनी सायबा. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, असोक्तांक गोट आनी बोलीश कोत्ता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रोगशास्त्रांच्या
आंद्रे किम पावलो आनी सांगात्यांच्या पूर्वे दिसाक तुवें आमकां पोसलें. हे जेवणाचे गोठायेन जेजूक विस्वासीपणान चिटकून सोमेस्तांच्या तारणा खातीर पवित्र सोबे मदें आमचो जीव करचूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव म्हणून आयज सांजे 5:30 वरांचेर तेर्सा उपरांत मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी सेरमांव आनी मागीर साल्वे आसतली. आमी सगलीं जाता ते भाशेन ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. ह्या उत्सवीक वर्सांत बागयोन मिंगेलीक ह्या इगोर्जेंत एकठांय जावन देव बरें करूं म्हणुया आनी ताची राखण सगळ्यांचेर आमचेर भोव करून आमचेर पयस आसलेल्या भाव भयणांचेर, पिडेंत आसलेल्या भाव भयणांचेर, घरांनी जाणटे पिरायेक लागून आसलेल्या भाव भयणांचेर मागुया. आज फादर बॉरिस डायस हे 3 दीस देवाचें उतर पुरगोटूंक येतलो. ताच्या उतराची समजणी घेवन मी पुर्बेक आयती जावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार मागणे सामिगेलाक आमी सोकासायन आनी मागणांच्या मनांत हे मागणे करुया. सगलीं सामिगेल मा बोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या खुरा देवाचे स्पोदबेन सैतानांक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झोलपतात. आमेन. सामिगेल